आता तियात्र आनी नाटकांकूय जीएसटीचो फटको. ज्या नाटकाक वर्साक 20 लाखांपेक्षा चड वेवसाय मेळटलो तांच्यांनी 18% जीएसटी भरची पडटली, जाल्यार चित्रपटांक 27% जीएसटी लागू जातली. ह्या केंद्र सरकाराच्या निर्णयाचो गोंय शिवसेनेन निशेध केला आनी हो निर्णय रद्द करून तियात्र नाटकां जीएसटी फ्री करची म्हण मागणी गोंय शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी नायक हिणें केला. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे तियात्र किंवा जे नाटक ज्याचे टर्नओव्हर 20 लाखाचे वयर आसतले तांकां 18% जीएसटी लायला. हे खूब चुकीचें आसा, कारण एक जेन्ना तियात्र जेन्ना जाता तेन्ना तियात्रा फाटल्यान तांचो हॉल बुकींग किंवा तांचे आर्टिस्ट तशेंच तांचे ट्रान्सपोर्ट प्लस तांचे एडवर्टायझींग अशे खुबशे हे भितर आसता, तांकां पे करतात आनी फायनली ते कितें उरता ते प्रोड्युसराक मेळटा. सो जेन्ना हे ओवरऑल टर्नओव्हर जेन्ना 20 लाखाचेर 18% जीएसटी लावप हाजे अर्थान आमकां जाल्यार दिसता की हे जो पारंपारीक जो कला आसा ताका मुखार व्हरपी जो कोण आसा ताका ताची चेपोवपा खातीर हे केल्लें. आज जेन्ना एक तियात्र किंवा कोंकणी नाटक हे फक्त एंटरटेनमेंट म्हणून ना, कारण हे तियात्र किंवा कोंकणी नाटकाचो जो प्रकार आसा तो गोंयचे भारताच्या आनी खंयच्या स्टेटींनी आमकां पळोवपाक मेळना. ते आज गोंयाकूच घडटा आनी हो करपी जावन आसा गोंयचो सन ऑफ सॉयल, हांगचो भुमिपुत्र जो गोंयकार. आनी हे गोंयकार जेन्ना आपली कला मुखार जर व्हरतली जाल्यार म्हाका दिसता ही जीएसटी सोडूच गोवा गव्हर्मेंटान तांकां मुखार करपाक अनुदान दिवपाक गरज आसा. हीच कला जर सरकारान मुखार व्हरचे पेक्षा ताचे टॅक्स हे ते लावन गेलो कोणूच आज मुखार सरपाना. सो आमी शिवसेने तर्फे मागतात की जी जीएसटी 18% जीएसटी जी तियात्राचेर लायल्या ती रद्द करची. तियात्र किंवा कोंकणी नाटक जो आसा ते जीएसटी फ्री करची, जेणे करून जो कोण प्रोड्यूस करतात त्या नवे प्रोड्युसर तयार जावचे, नवे एक्टर जावचे आनी तांकां आपली कला सादर करपाक आज मेळचे. आज हो सरकार म्हणटा की आमी गोंयकारपणाचो सरकार. जर गोंयकारपणाचो सरकार जर म्हणटा जाल्यार ही तियात्र किंवा कोंकणी जी नाटकां ती आमची गोंयकारपणाची एक खाशेली गजाल. हे सगळें सोडून आज सरकार तांकां 18% जीएसटी लायता. हे लावन आज गव्हर्मेंट एक तरेचे इनटॉलरन्स क्रिएट करता. सो आमी शिवसेना तर्फे मागतात की गव्हर्मेंटान हे 18% जीएसटी जे नाटक किंवा तियात्राचेर लायला ते बेगोबेग रद्द करचे, जीएसटी फ्री करचे. 15 दिसांचे अल्टिमेटम सरकारा कडेन दिता. जरी ते सरकार हातूंत फेल जालो जाल्यार आमी डायरेक्ट गव्हर्मेंटाक मेमोरेंडम हाजेर दितली आनी आमी निर्देशनां करतली.